म्हापशा मतदारसंघाचे आमदार सर्गेस्त ॲडव्होकेट फ्रांसिस डिसोजाच्या मरणा उपरांत आता म्हापशांतय पोटवेंचणूक जातली। डिसोजाच्या मरणा उपरांत विधानसभेची ही सुवात रिती जाल्ल्याची अधिसूचना काडटनाच विधानसभा सचिवालयान ही माहिती वेंचणूक आयोगाक दिल्या। ताका लागून आता मांद्रे आनी शिरोड्या मतदारसंघाबरोबर म्हापशा मतदारसंघानूय वेंचणूक जावपाची शक्यताय आसा। ॲडव्होकेट फ्रांसिस डिसोजाच्या मरणा उपरांत म्हापशा मतदारसंघातल्या विधानसभेची सुवात रिकामी जाल्ल्याची माहिती विधानसभा सचिवालयान मुखेल वेंचणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांक कळयल्या। त्या उपरांत स्थानिक वेंचणूक कार्यालयान मुखेल वेंचणूक आयुक्ताक कळीत केलां। ताका लागून मांद्रे आनी शिरोड्या बरोबर म्हापशांतूय पोटवेंचणुको जावं येता। दयानंद सोपटे आनी सुभाष शिरोडकर हांच्यांनी 16 ऑक्टोबर 2018 दिसा आमदारकीचो राजिनामो दिल्लो। काँग्रेस सोडून भाजपात प्रवेश घेतिल्लो। देखून फाटले 4 म्हयने जाले मांद्रे आनी शिरोड्या मतदारसंघात आमदारकीचें पद रितें आसा। म्हण लोकसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता आनी गोंयच्या तिनूय मतदारसंघातल्या पोटवेंचणुकेची आचारसंहिता एकाच वेळार जाहीर जावपाची शक्यताय आसा। एप्रिलाच्या 15वड्यार तिनूय जाग्यां खातीर वेंचणुको जावं येता। शिरोड्या सुभाष शिरोडकराक मोगोच्या दीपक ढवळीकरा कडेन सामनो करपाची पाळी येवं येता। त्या सुवातांचेर काँग्रेसूय आपले उमेदवार घालतले हातूंत मात्तूय दुबाव ना। मांद्र्यांत दयानंद सोपटे हांची आतां आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, जीत आरोलकर हांचे कडेन वेंचणुकेच्या रिंगणात टक्कर जावपाची शक्यताय आसा। पोटवेंचणुको जाहीर जावपाच्यो आशिल्ल्याचे समजतकर खुबश्या इच्छूक उमेदवारांनी नेटान वावराक सुरवात केल्या। म्हापशाय काँग्रेस आनी भाजप दोनूय पक्ष एकामेका सामकार येवं येता। ॲडव्होकेट फ्रांसिस डिसोजाचे पूत जोशुआ, सुधीर कांदोळकर, विजय बिके, बाळू फडके सारकिल्ले दावेदार म्हापशांत आसात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।